नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत कोविड-19चो 7वो बळी वास्को मांद्रावेलो नगरसेवक पाश्कॉल डिसोजा गेलो। 2 दिसांत कोरोनाचे 3 बळी। कोरोना वॉरियर्स वैजकी स्टाफा फाटोफाट पुलिसांकूय घर बंदी। कोविड दुयेंती दिशी दिशी वाडटा। ॲम्ब्युलन्सी पडटा उणे। दुयेंतीक हॉस्पिटलांत शिफ्ट करूंक कळाव। नव्या 7 ॲम्ब्युलन्सीचो प्रस्ताव येता तेन्ना येता तो मेरेन अशेंच खासा रिपोर्ट। गोंयांत उटंगार 1-2 दीस उरपाची शक्यताय। वेधशाळेचो अदमास। उटंगारान 2 दीस गोंयांत काडले धूम। अनमोड देगण कोसळ्ळें। सांखळे दिवचले नानोड्या न्हंयांक बुडटी। कोविडाचे महामारीत ऑनलायन शिक्षणांत भुरगीं पालकाचोय कस। 10वी-12वीच्या भुरग्यांच्या हातांत कुदळ खोरें। मोबायला खातीर आत्मनिर्भर जातल्या भुरग्यांक दिसवड्याचो आदार। खासा रिपोर्ट। बागायतदाराचे सुपर स्टोरांनी सोमारा सावन एंट्री बंद। सामानाचे लिस्ट स्टाफाक दिवपाचें। स्टाफूच काडून दितलो सामान। लोकांनी समजून घेवची परिस्थिती बागायतदाराचो उलो। आनी 3.5 म्हयने बंद आशिल्लीं देवळां जाता उक्तीं। कवळ्या शांतादुर्गा बांदोडेचें महालक्ष्मी देवस्थान मंगळारा सावन उक्तें। 2 मिनटां दर्शन प्रदक्षिणा ना। एका बरोबर 5 जाण खर SOP चालीक। गोंयांत कोविड-19चे 7 बळी। वास्को मांद्रावेलो नगरसेवक आदलो रेव्हेन्यू मंत्री जुजे फिलिपाचो भाव पाश्कॉल डिसोज गेलो। गोडेंमूत आनी काळजाचो दुयेंती। वेवस्था सारकी ना म्हूण कंटेनमेंट झोनांतल्या मांद्रा फाटोफाट जुवारी नगरांतल्या लोकांचोय बोवाळ सुरू। कोरोना वॉरियर्स वैजकी स्टाफा प्रमाण कंटेनमेंट झोना लागीं ड्युटेक आशिल्ल्या पुलिसांनी आतां घरा वचपाचें ना, बरेकसांनी रावपाचें। आयतारा कोरोनाचे 83 नवे दुयेंती। 111 जाण रिकवर जाले। 827 एक्टीव केसी। फार्मागुडी 500 बेडेड कोविड केअर सेंटर जाता। सोमार सावन सरकार नव्या नेटान कोरोना आड वावराक लागतलो। सगळ्या तालुक्यांनी थंयच्या मंत्र्यांच्या देखरेखी सकयल कोरोना वेवस्थापनाचेर रिव्ह्यू बसका जातली। मांगोर कंटेनमेंट झोना विशीं मिटींग जातली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। बरो आसा 73 जे आसा हे पॉझिटिव्ह जाले आनी जवळपास 111 हे रिकवर जाले। रिकवर जाल्ल्यांक सगळ्यांक आमी घरा धाडटा आनी पॉझिटिव्ह केसीस ज्यो मेळटा त्यो आजुनूय आमी आमच्या आयदर कोवीड हॉस्पिटल सिम्टोमॅटीक आनी असिम्टोमॅटीक आसलेल्या सगळ्या जाणांक आमी कोवीड केअर सेंटरान धाडटा। मिनिस्टराच्या बरोबरच्या मिटिंगेनी काही जबाबदारी ज्यो आसा ह्या त्या मिनिस्टरां कडेनूय दिल्या, ज्या त्या निमित्तान आमचे सगळे मिनिस्टरूय बी एक्टीव रित्या त्या तालुक्यांत वचून मागीर DYSP आसतलो, PI आसतलो, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, इवन दो द मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर ऑफ दॅट कन्सर्न तालुका हांच्या बरोबर मिटींग करतलो आनी थोडीशें स्ट्रिक्टनेस येवपा खातीर लोकांच्या मदीं आनिकूय बी थोडोसो स्ट्रिक्टनेस म्हणजे फेस कवर किंवा आमी सोशल डिस्टन्सींग हें सगळें मेंटेन जावपा खातीर म्हाका दिसता ह्यो मिटिंगो घेवन ते लोकां मदीं आजुनूय बी लोकांक आव्हान करतले आनी लॉ एनफोर्समेंट सुद्दां जो आसा पळय न्ही हो आनीक कडप करपा खातीर फाल्यांच्यान सगळे एक्टिवली आमचे सगळे मिनिस्टर्स हे सगळ्या तालुक्यांनी वतले। रिलेटेड टू द कंटेनमेंट झोन मांगूर हिल ही फाल्यां 11:30 वरांचेर हांवें सेक्रेटरीएट कॉन्फरन्स हॉल हांगासर दवरल्या। त्या मिटिंगेक आमचे मार्मागोवा तालुक्याचे 4 आमदार म्हणजे मिनिस्टर माविन, मिलिंद, कार्लूस बाप आनी अलिना ही प्रेजेंट आसतली। आमकां कशें आसा आतां पर्यंत आमच्या कडेन कोवीड हॉस्पिटलाचे 250 बेड्स आनी कोवीड केअर सेंटर ही 1000 बेड्सची सोय आशिल्ली। आमकां एडिशनल 500 ची वेवस्था, कारण आमी आत्तां जुलय म्हयन्याची आज 5 तारीख आसा, अजूनही बी सांगून जो की पावसांत हे इन्फेक्शन वाढू शकता ही तत्राय लक्षांत घेवन सरकारान पुराय तयारी केल्या। आनी 500 बेडचे कोवीड केअर सेंटर आमी फार्मागुडी वयले आमचे
IITचे हॉस्टेल, इंजिनियरींग कॉलेजचे हॉस्टेल, ITIची बिल्डिंग्स हे सगळें धरून 500 बेड एकीच कडेन वेवस्था करप, वेगवेगळे तांकां रुमांक टॉयलेट्स आनी बरी वेवस्था दिवपा खातीर आनी फूल टायम थंयसर आमची मेडिकल टिम्स, परत थंयसर हावजकीपिंग टिम्स, कॅटरर टिम्स ही पूर्ण वेवस्था ही थंयसर दिवपाची सोय केल्ली आसा. गोंयांत कोविड-19चे बळी सातार पावले. मांगरावेलो नगरसेवक 72 वर्सांच्या पाश्कॉल डिसोजान कोरोनात प्राण सोडलो. थंयचो आदलो आमदार मंत्री जुजे फिलिपाचो तो भाव. राती सुमार 1 गेलो. आयतारा ताचे निमाणे संस्कार जाले. मांगरावेल्या लोकांनी पाश्कॉलाक आर्गां ओंपली. नगरसेवक पाश्कॉलाक मुख्यमंत्र्यान घरच्यान आर्गां ओंपली. वास्को म्युनिसिपालिटीचो एक कावन्सिलर, तसो तो सिनियर सिटीजन, इज एप्रॉक्सिमेटली 72 year एजेड ओल्ड, पाश्कॉल डिसोजा, आमचो एक्स मिनिस्टर जुजे फिलीप डिसोजा हांचो व्हडलो भाव एका देहांत एक्सपायर्ड जालो. त्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. हांवें वैयक्तीक तांकांय फोन करून दुख्ख व्यक्त केला. खूब वायट दिसता, कारण एखादो आमचो कावन्सिलर थंयसरलो, म्हणजे इज इन कोमॉर्बीड कंडिशन, ताची 72 एज आशिल्ली, डायबिटीक आशिल्ली, बाकीचे सगळे डिजीज ताका आशिल्ले. खूब दीस कोवीड हॉस्पिटलांत एडमिटूय आशिल्लो. वास्को खारेवाड्यार घरात सोपिल्लो 45 वर्सांचो दुयेंती कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण आरोग्य खात्यान क्लियर केला. तो 6वो बळी. 2 दिसां भितर गोंयांत कोरोनाचे 3 बळी गेल्यात. कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात. सध्याच्या दुयेंतींचो आंकडो 1700 वयर गेलो. कोरोना मेडिकल वॉरियर्सा उपरांत आतां पुलिसांकूय घरबंदी. मोठ्या प्रमाणात पुलिसांक कोरोना बादपाक लागला. सादूरकायेचो उपाय म्हूण आतां कंटेनमेंट झोना लागीं ड्युटेक आशिल्ल्या पुलिसांनी ड्युटी सोंपतकीच घरा वचपाचें ना. पुलीस स्टेशनांत रावंक आशिल्ल्या बॅरेक्सांचो वापर करचो म्हूण वेल्या पावण्यार थारला. काल नवीन DGP आनी IGP ह्या दोगांयकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला. तांच्या पुलीस स्टेशनांत सुद्दां न रावता वेगळी हॉटेल्स तांकां सगळ्या जाणांक पळोवपा लायला, जेणे करून तांकां वेगळी प्रत्येकाक रावपाची वेवस्था, थोडे दीस ते आपल्या घरा न वता, गांवांत न वता, त्याच जाग्यार रावचे, अशी जशी आमी हेल्थाच्या स्टाफाची वेवस्था केल्या तशीच तांची वेवस्था केल्या. कंटेनमेंट झोन केला खरो, मात कसलीच सुविधा ना म्हूण मांगरा फाटोफाट आतां जुवारी नगरांतल्या लोकांचोय बोवाळ. तांच्यो नोकऱ्यो उरतल्यो काय ना, कायमच्या घरा धाडीत म्हूण तोवूय भंय. जुवारी नगरांत कोरोनाचे 100 वयर दुयेंती. जे पर्यंत तेंच्यांनी लॉकडावन मारला, टेस्टिंग कांयूच जालें ना. जोरी तोरी तुमी टेस्टिंग करना जाल्यार तुमी लॉकडावन मारून आमकां कित्याक तुमी भितर घालता तुमी? पण आमी कंपनी घेना. एक म्हळ्यार मागीर कंपनी म्हणटा तुमी येनाका म्हणटा आमकां कामाक. आतां आमकां लेटर जाय. आमकां हिंगासून भायर सरले बी आमकां लेटर जाय की आमकां कंपनी घेवपाक जाय. कंपनी म्हणटा बिल्ला घाटी बिटी खंय म्हणटा. आतां कितें करतले आमी? 12 दीस जाले आतां आमकां बंद करून दवरल्या. कोणेच आमकां येवन वासपूस केलना. बाबा तुमी कशे आहा, कशे रावता, कितें खाता पिता, कोणूच हें करना. रेशनिंग पार्ट कसो सॉल्व करा न्ही, कितें तरी दिया. तसो 1-1 किलो दिवनूय जावपाना. सो आज आमची भुरगीं उपाशी पडटली. आज कामार जाल्यार कामार आमकां म्हणटा कितें तुमच्या एरियान कोरोना व्हायरस जाला, सो ताका लागून तुमकां आमी आतां कंपनीन घेवची ना. कोरोना व्हायरस जेन्ना हें जातलो तेन्ना तुमकां कंपनीन घेतली. आतां सपोज लॉकडावन काडलें जाल्यार तर कितें गॅरंटी की आमकां कंपनी कामाक घेतली अशी? ताळगांव शंकरवाडीत कोरोनाचे 3, कामराभाटात 5 दुयेंती, पिलार 2, न्यू मंडूर 2 दुयेंती मेळ्ळ्यात. माजोड्डा आनी धारबांदोड्याय कोरोना पावलो. कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्या म्हूण सोमारा माड्डोळा बाजार बंद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोविड-19चे दुयेंती वाडटा आसतना कोविड ॲम्ब्युलन्सी कमी पडपाक लागल्यो. स्वता आरोग्य सचिवान ही गजाल मान्य केल्या. ॲम्ब्युलन्सी कमी पडिल्ल्यान कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंतीक हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक कळाव जाता. इमर्जन्सीक आरोग्य खात्याचे नित्याचे ॲम्ब्युलन्सींनी गरज भागयतात. आनीक 7 ॲम्ब्युलन्सीचो खात्याचो प्रस्ताव त्यो येता तेन्ना येता, तो मेरेन अशेंच. गोंयांत कोविड-19 पॉझिटिव्ह दुयेंतींचो आंकडो 1700 मायज. दिसपट्टी शेकड्यां वयर दुयेंतींची भर पडटा. दोतोर, नर्सी, आरोग्य यंत्रणेवेलो ताण वाडत आसा. हातूंत भर म्हूण खास कोविड-19 इमर्जन्सी हाताळूंक म्हूण गोंय सरकारान दवरिल्ल्यो 7 108 ॲम्ब्युलन्सी आतां उणे पडपाक लागल्यात. कोविड ॲम्ब्युलन्सीची सद्याची वेवस्था चलता ती अशी: दिशी दिशी कोविडाचे दुयेंती चडूच वाडटात, ॲम्ब्युलन्सीक कमी पडटात. कोविड-19ची इमर्जन्सी हाताळूंक सरकारान दवरल्यात 7 108 ॲम्ब्युलन्सी. एके ॲम्ब्युलन्सीन चडांत चड 6 दुयेंती व्हरपाक मेळटात. कोरोना दुयेंतींक शिफ्ट करतना 108चो ड्रायव्हर, पेशंट अटेंडंट PPE किट वापरता. कोरोना दुयेंतींक हॉस्पिटलांत वा केअर सेंटरांत शिफ्ट केल्या उपरांत ॲम्ब्युलन्स सॅनिटायज करतात. ॲम्ब्युलन्सी सकाळीं 8 ते रातचे 1 मेरेन दुयेंतींक शिफ्ट करीत आसतात म्हूण सुत्रां सांगतात. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो चडूच वाडूंक लागिल्ल्यान 108 ॲम्ब्युलन्सींचेर ताण.
आता एक एकदा आरोग्य खात्याच्यो ॲम्ब्युलन्सी वापरपाची परिस्थिती येता. कोरोना पॉझिटिव्हांक कोविड हॉस्पिटल वा केअर सेंटरात शिफ्ट करूंक कळाव. भलायकी सचिवूय ही गजाल मान्य करता. I wouldn't say there are enough ambulances. We are definitely facing a crunch. Even today in the SEC meeting, we have discussed about the need to enhance the number of ambulances, and we are working out several options. We have had an extensive discussion in today's SEC meeting just before we came over here. सध्या कोविड-19ची इमर्जन्सी हाताळपाक 7 108 ॲम्ब्युलन्सी दवरल्यात. उरिल्ल्यो 108 ॲम्ब्युलन्सी नित्याच्या हेर दुयेंतींक हाड व्हर करतात. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो चडूच वाडूंक लागिल्ल्यान कोविड-19 आनीक ॲम्ब्युलन्सी जाय म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेकूय दिसता. आनीक 7 ॲम्ब्युलन्सीं खातीर खंय आरोग्य खातें मुख्यमंत्र्याक प्रस्ताव धाडपाचें आसा. नव्यो येता तेन्ना खबरो तो मेरेन अशेंच चलपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत उटंगार आनीक 1-2 दीस तरी उरपाचो हवामान खात्याचो अदमास. 2 दीस गोंयाक वारें उटंगाराचो धपको बसला. आयतारा मातसो विसव घेतलो. मजगतीं अनमोड घाटांत देगण कोसळ्ळें. फायर ब्रिगेड पुलिसांनी हायवे क्लियर केलो. तरी घाटांत धोको आसाच. दिवचल सांखळे नानोड्या अस्नोड्या न्हंयाक बुडटी. 2-3 दिसां भितर पावसान इंचाची 50 हुपली. गोंयाक फाटले 2 दीस पावसान धुवन काडले. रस्त्यार बुडटी, झाडां लायटीचे खांबे आडवे, बसी गाडयो घरांचेर झाडां. नानोड्या दिवचले सांखळे न्हंयक बुडटी मारली. अनमोड घाटात देगण कोसळून येरादारी ठप्प. फायर ब्रिगेड आनी पुलिसांनी रस्तो क्लियर केलो. रोखडेच म्हाका दिसता कुळे पुलीस स्टेशनाचे PI आनी ताचो स्टाफ आनी फायर ब्रिगेड कोंडा आनी मेळोन ही रातची 1 पर्यंत ही सगळी लँडस्लायड क्लियर केल्ली आसा. आनी ज्यो मेन भाजयेच्यो गाडयो आनी ज्यो ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार ज्यो ग्रोसरी घेवन ज्यो मोल्या गिटीर येतात त्यो गाडयो मागीर रातच्यान ट्रान्सपोर्टेशनाक सुरू जाल्ल्यो आसा. आनी बाकीचो पार्टूय हांगासर जो लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा तेन्ना रेल्वे पार्टूय गव्हर्मेंटान रस्तो क्लियर करून परत हांगा लँडस्लायड जावपाक जायना हेची जतनाय घेवपाक जाय. पावसान आयतारा मातसो विसव घेतलो. हे 2 दीस वारे आनी उटंगाराची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. वाऱ्याचो नेट सादारण 40 ते 50 किलोमीटर आसपाचो अदमास. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. 2-4 दिसांचे धपक्या सरशी पावस 50 हुपून 55 इंचां म्हऱ्यान. 24 वरांत 3 इंच. वर्सुकी सरासरी परस 30% मायज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाच्या संकटांत ऑनलायन शिक्षणांत शिक्षकां बरोबर भुरगीं पालकांचोय कस. मुख्यमंत्री म्हणटा ऑनलायन सक्ती ना. मात शाळा हायस्कुलां हायर सेकंडरींनी शिक्षणीक वर्सा बरोबर आसा ते परिस्थितींत ऑनलायनाक नेट. गरीब फामिलींचेर नेट गॅजेट्सांचो पेच. गांवांनी 10वी-12वेच्या भुरग्यांक मोबायला खातीर कुदळ खोरें घेवन दिसवड्याक वचपाची पाळी. खासा रिपोर्ट. कोविड-19च्या अरिश्टान कितलेशाच वाठारांनी आरत्याचे परते केला. प्रस्थापीत व्यवस्थाच बदलून उडयल्या. कितलेशाच उद्देग धंद्यांचेर हावळ. कितलेशाच नव्या उद्देग धंद्यांक संद. शिक्षण मळाचेरूय स्कुलांतले शिक्षण वेवस्थेकूच कोरोनाची चॅलेंज. ही चॅलेंज एक्सेप्ट करून स्कुलां हाय सेकंडरी ऑनलायन शिक्षणाचे वाटेर. सद्याचे परिस्थितीत कितलेशाच कुटुंबांक ऑनलायन शिक्षण दिसता तितलें सोंपें ना. गांवांनी परिस्थिती आनीक खर. दरेकल्या भुरग्याक घराघरांनी गॅजेट्सांची गरज. हाचो ताचो आदार घेवन मोबायल गॅजेट्सांची वेवस्था जाली जाल्यार नेट रेंजीच्यो कटकटी. गांवच्या गरीब भुरग्यांचेर पेच. एका फामिलीत 2-3 शिकपी भुरगीं. आवय बापूय कोणाक कितले मोबायल घेवन दितले. 70तले भुरगे मोबायलाचो खर्च भरून काडूंक दिसावड्याक चल्ले. खंय वयता? हायस्कुलान. बरें म्हाका सांगात तुमी सद्या न्हू कामाक म्हणजे अशें कित्याक वयता खंय वयता? अशें वयता ते लोकांचे लावंक कलमां लावंक वयता. परत अशें माडयो लावंक माड लावंक वयता. कित्याक म्हणून तुमी कामाक वयता? मोबायल जाय म्हणून. मोबायला खातीर? मोबायला खातीर ऑनलायन क्लास चालू आहा म्हणून. मागीर ऑनलायन ऑलरेडी क्लासीस सुरू जाल्यो तुमच्यो? हय जाल्यो सुरू. तुजे कडेन ना मोबायल? मोबायल ना. सो तुका आतां अशें कितलें काम करचें पडटलें? कितलें म्हणजे आतां 30 तरी लागतले. मोबायल तो म्हणजे 15-12 बी घेवंक जायना. म्हणजे 30 लागतले. 30 दीस? 20-25 दीस लागतले. तेन्ना तुजे मोबायलाचे पयशे येतले? अशें माडयो आनी लोकांचे. आनी कितले दीस काम करता तूं आतां? फाटले कितके दीस कामाक वयता? 15 दीस 20 दीस जाले. 20 दीस जाले. आनी तूं कितवी गो न्हू? 12th. तूं खंय वयता? वाळपा. वाळपा.
300-400 रुपया दिसावडो. म्हयनोभर काम केले उपरांत स्मार्टफोना खातीर 10 ते 12,000 जमपाचे. आनी तुका अशें तर कामाक वयता पळय तूं, कितले तुमकां दिसवडो असो दिता? दिसावडो 400, कोण 300 दिता, कोण 400 दिता. गांवानूच वयता कामां तुमी काय भायर बी? भायर आपल्या कोण वयता. सद्या गांवान वयता? सद्या गांवान वयता. गांवान आपयता तुमकां? गांवान आपयता. ओके. आनी कितको पगार तुका आहा? 400 रुपया दिता. 400 रुपया दिता न्हू? दिसभर कामाक वय. कितक्यांक काम सकाळी लागता? 8:30. आनी दनपार सोंपता केन्ना? 12:30. आनी परत? परत 2:30 ते 6. 2:30 ते 6. सरकार वा कोणाकडच्यान मोबायलाक आदार जायत काय म्हणून भुरग्यांक आशा. सो आतां तुमची अशी कितें मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन किंवा कोणाक? मोबायल एक मेळटा. हां? मोबायल. मोबायल जाय तुमकां? मोबायल. ओके. तुमचे ऑलरेडी ऑनलायन स्टार्ट जाले? हय जालें. एक म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जालो. आनी बाकीचे भुरगीं शिकता? हय शिकता. आवय बापूय म्हणटात भुरग्यांचे वय दिसावड्याचे न्ही, मात परिस्थितीच आयिल्ल्यान ती तरी कितें करतली. सर टिचरी भुरग्यांचो अभ्यास घेयात म्हूण एक सारके फाटीक लागल्यात. गव्हर्मेंटान आमच्या भुरग्यांक आतां कामाक वचोन तेंच्या आमच्या कडेन जायना, आमी गरीब. मग त्या भुरग्यांक आतां पयशे दिवंक आमच्या कडेन जायना म्हणटा ते कामा धंद्याक वयता. आमच्या पोट भरूंक तांकां पयशे दिवं. ते आतां 10वी शिकता. म्हणटा कोणी तरी तांकां हेल्प करचो असो आमी म्हणटा. आमच्या कडेन जमाना म्हणटा 2-3 भुरगे 4 आसा. खंयच्या गांवांत तुमचे? सोना. आतां सद्या कोरोना जाल्यार सगळे लोक बेकार. आमच्या कडेन जायना. टिचरी फोन करता आनी सांगता अभ्यास घे. मागीर आमच्या कडेन अभ्यास करूंक जायना म्हणटकून तांकां कशें तरी आमी सांगलें तुमी बाबा थोडी दीस कामां तेंचो वय आजून कामाचो जावंक ना. पूण आतां ते तरणे भुरगे कामाक वयचे जाल्यार अभ्यासा खातीर पास तर जावंक जाय. हें आतां कोणी तरी मदत करची न्हू आमच्या कडेन जायना म्हणटकून. सरकार ऑनलायन शिक्षण सक्ती ना म्हणटा खरी, पूण स्कुलां आनी शिक्षकांनी नेट लायला तो पळयल्यार ऑनलायन शिक्षणान भुरग्यांक तांचे पिराये आदींच आत्मनिर्भर जावंक दिसावड्याक धुकल्ले. भुरग्यांच्या हातांत कुदळ खोरें, भुरगे दिसावड्याचेर आत्मनिर्भर. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. कोविडाच्या फाटभुंयेर बागायतदार सुपर स्टोरांनी लोकांनी सामाना कडेन मेतेर जावप ना. ग्रॉसरी बाकीचें सामान लोकांक हाताळूंक मेळचें ना. बागायतदाराच्या सगळ्या सुपर मार्केट स्टोरांनी सोमारा 6 जुलया सावन लोकांक एंट्री बंद. सामानाचें लिस्ट दिवपाचें बागायतदाराचो स्टाफ सामान काडून दितलो. लोकांनी परिस्थिती समजून सहकार्य करचें म्हूण बागायतदाराचो गिरायकांक उलो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. कोरोनाच्या अरिश्टांत सुमार 3.5 म्हयने लॉकडावनांत आशिल्लीं गोंयचीं देवळां हळू उक्तीं जावंक लागलीं. बांदोडेचें महालक्ष्मी देवस्थान पयलें. देवीची प्रसाद पाकळी घेवन मंगळारा सावन उक्तें जाता. कवळें शांतादुर्गेचेंय उक्तें जाता. देवस्थान समितीन भाविकांक SOP केल्यात. देवळांत भितर एकाच वेळार 5 जाणांक प्रवेश. 2 मिनटां दर्शन. भितर प्रदक्षिणा घालप ना, बसपाचेंय ना. बांदोडेचे महालक्ष्मीन देवूळ उक्तें करूंक कौल दिलो. समितीन देवीची प्रसाद पाकळी घेवन देवूळ मंगळारसान उक्तें करपाची घोशणा महाजनांनी भाविकां खातीर केल्या. कोरोना लॉकडावना उपरांत उक्तें जावपी बांदोडेचें महालक्ष्मी देवस्थान पयलें. समितीन SOP थारायल्या ती अशी: भाविकांनी मास्क घालपाचें, भितर सरचे पयलीं हात सॅनिटायज करपाचे, गेटीर थर्मल चॅकिंग जातलें, कावंटराचेर स्वताचें नांव रजिस्टर करपाचें. देवळांत एका वेळार 5 जाणांक प्रवेश. 2 मिनटां भितर भायर सरपाचें. देवळांत भितर प्रदक्षिणा घालपाची ना. दर्शन घेवन बसपाचेंय ना. देवळांत भितर खंयच कित्याकूच हात लावपाचो ना. गेले तशें भायर सरपाचें. दर्शना उपरांत बसपाक देवळा भायल्या मंडपांत वेवस्था आसतली. देवदर्शन जातकीच मंडपाचे उजवे वटेन आशिल्ले वाटेंतल्यान भायर सरपाचें. कोविड-19 सारकी लक्षणां आसत जाल्यार भाविकांनी देवदर्शनाक येवचें न्ही. देवदर्शनाची प्रक्रिया सरळ सडसडीत जावपा खातीर स्टाफाक सहकार्य करचें म्हूण देवस्थान समितीन मागलां. कोविड लॉकडावना उपरांत गोंयांत देवदर्शनाक उक्तें जालां तें बांदोडेचें महालक्ष्मी देवस्थान पयलें. कवळेचें शांतादुर्गेचेंय जाता. एक करून देवळां दर्शनाक उक्तीं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
कोरोनाच्या अरिश्टांत एजामी घेता म्हूण पॉलिटेक्निकाच्या परीक्षेक बसपी भुरग्यांचो बोवाळ. 10वी-12वीची परीक्षा घेतिल्ली तेन्ना खंय गोंय ग्रीन झोनांत आशिल्लो, एकूय केस नाशिल्ली. आतां केसी सगळे कडेन वाडल्यात. आमची इम्युनिटी आसा, घरांतल्या जाणट्याचें कितें, तांकां बादल्यार कितें, जबाबदारी कोण घेतलो काय म्हूण आर्गुमेंट. सरकाराक बरोवनूय खंय कांयच उपेग ना. आमची एग्जाम दवरल्या 6थार आनी हो टायम जो आहा पळय तो बरो ना. गोंयान सारक्यो केसीस हाय लेवलार पावल्या, आमकां खबर आहा सगळ्यांक. तरी पूण आमच्यो एग्जामी दवरल्या. आमी खूब कितें कितें सांगून पळयलें, कोणूच आयकूंक रेडी ना. आतां आमी एग्जामीक वयतले, समज थंयसर आमी कंटेमिनेटेड जाले आनी समज आमी इम्युनिटी यंग आहा, इम्युनिटी बरी आहा, घरान जी आतां कोण कोण आमची पेरंट्स आहा, ही आसा जाणटी आहा, डायबिटीज, प्रेशर पेशंट आहा, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? तेंकां कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? 12th आनी 10thची एग्जाम तुमी घेतलेली तेन्ना ग्रीन झोन आसलो, ते तुमी इशू हें करीत नाका. ऑलमोस्ट आतांचे कंडिशन पळय आनी तेन्नाचे कंडिशन पळय, कितें आसलें तें. आनी मेन म्हणल्यार तुका एक लेटर बरयल्लो आमच्या आवय बापूयन, जे तुवें आजून आमकां रिस्पॉन्ड करूंक ना. तूं एक तर आमचे एग्जाम्स आसा ते पोस्टपोन कर, नाल्यार जेन्ना ते कितें ऑनलायन घे. एक सर्टिफिकेटा खातीर म्हाका म्हाजो एक घरांतलो मनीस ना जाल्लो नाका. आनी आमी तांकां रिटर्न पिटिशन धाडिल्ले, आमी तांकां इवन रिक्वेस्ट केल्ले, आमच्या पेरंट्सांनी सुद्दां तांकां मेल केल्ले कितें आमचे एग्जाम्स इधर पोस्टपोन और तुमी ऑनलायन घेयात म्हणून. बट तेमी आजुनी काय रिप्लाय आमकां दिवना. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? फर्स्ट कॉलेज घेतली, गव्हर्मेंट घेतलो काय बोर्ड घेतले? आनी आमी आमचे पेरंट्स सुद्दां भियारलेले आसा की आमकां वचो नाका म्हणटा. इतले मजगती गोंयांत इंजिनियरींग फार्मसीचे एडमिशनाक GCETची परीक्षाय जाली. काही जाणांक जांकां परीक्षा घेवपाचीच नाका पळय न्हू, त्या अशा पद्दतीन एक एकदां बोवाळ घालता. आमची GCETची परीक्षा पयर आनी काल अशी 2 दीस जाली, स्मुथली जाली. म्हाका चिंता आसा की कंटेनमेंट झोनान आसलेल्या भुरग्यांचें कितें, किंवा बसीन शेवटी कंटेनमेंट झोनान जे लोक आसा तांच्या खातीर वेगळी बसपाची वेवस्था आमच्या डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनान केल्या. आनी त्या जाग्यार तेंची वेगळी सोय, म्हणजे तांकां खंयसरूच की बाकीच्या नॉर्मल भुरग्यांच्या बरोबर मिक्सअप जावचें ना, ताचो वेगळो क्लासरूम हो आसा, तांकां वेगळी बसपाची वेवस्था केल्या. त्या खातीर आमी जर त्यो एग्जामी काही जर आतां, कारण ह्यो शेवटी बोर्ड एग्जाम्स आसात, फायनल एग्जामी आसात, ह्यो एग्जामी आमी एवॉयड करूं शकना, अशा पद्दतीच्यो एग्जाम्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडचड्यार शेल्ड्याचे सरकारी हायस्कुलाक अच्छे दिन. थंयचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालान खासा यत्न करून हायस्कूल आनी मुळावे शाळेक एकठांय हाडून 3 माळ्यांची सुसज्ज बिल्डींग उबारल्या. हायस्कुलाक बरो ग्रावंडूय मेळ्ळा. पयलीं ह्या स्कुलांत कमी भुरगीं आशिल्लीं, आतां 155 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलां. आमगेल्या ह्या गांवां भितर हें एकमेव इस्कॉल आसा. तें इस्कॉल हेचे पयलीं सामकें बारीक आसलें. आमी सगळे लोक एकडेन जाले आनी तेन्ना सगळे लोकांनी आमदाराक बी कळयलें आनी ताणें तें लक्षां भितर घेवन हें इस्कॉल हांगा सुंदरशी एक 3 मजली बिल्डींग हांगा ताणें आमकां हांगा दिली. आनी मदेंच मागीर ह्या इस्कॉलाचो स्ट्रेंथ सामको कमी जालो. कमी म्हणजे सामको कमी जालो. टिचर तितले आसले आनी बरे टिचर आसले. आतां तर ही बिल्डींग जातरीच ह्या इस्कॉलाचो स्ट्रेंथ सामकोच वाडलो. आनीक आज भुरग्यांक जवळ जवळ कमी म्हणल्यार 155 ते 160 सुमार भुरग्यां आज आमच्या ह्या इस्कॉला भितर शिक्षण घेता. गव्हर्मेंट इस्कॉल आमी जायते कडेन पळयला, कॉलेजी बी जे आसा, पूण असली इस्कॉल ना ह्या वाठारांत. म्हणजे हांव लोकांक अपील करता, जायते गांवांकय लोक सांगता आनी आवटसायड ऑफ गांवांक कोणी मेळ जाल्यार तांकां सांगता की आमचे हांगा भुरगीं धाडची म्हणून. गव्हर्मेंट स्कूल शेल्डे बिल्डींग म्हाका दिसता आमी जेन्ना आमचो लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर बाब पर्रीकरान आमकां सँक्शन करून दिलें, तशेंच आमचो पार्सेकर सर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेणें एप्रुवल दिलें आनी तेणें इनोव्हेशन केलें. तें कंप्लीट जावन आज एक बरी इमारत जाल्ली आसा. आनी अशें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट स्कूल खंयच गोंयान अशें हे स्थितीचेर ना अशें म्हाका दिसता. आनी ताका कॉम्बिनेशन केलें प्रायमरी अलॉंग विथ हाय स्कूल. आनी हें करपाक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खुबशे पयशे मोडले. आनी आतां त्या स्कुलान भुरगीं टिचरी बरी आसा. भुरगीं येनाशिल्लीं कित्याक ऑफ व्हेरी सरावंडींग बरें नाशिल्लें. आतां तेजो भरती जावपाक लागल्या. सो कुडचड्यार एक गव्हर्मेंट एकूच स्कूल आशिल्लें आनी हेका एनवायरमेंट तयार करून हांव आमचे आतांचे चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंताक जो आज एड्युकेशन मिनिस्टर आहा तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. एक मॉडर्न स्कूल तेणें हांगा आमकां बांदून दिलें.
आयतारा आषाढ पुनवेक गुरुपौर्णिमा. आदिगुरू व्यासाचे यादीन गुरुपौर्णिमेक व्यास पौर्णिमाय म्हणटात. शिक्षक आसूं धर्मीक वा अध्यात्मीक, गुरु शिष्याक जे ज्ञान दिता ते खातीर ताचे विशीं कृतज्ञता उक्तावपाचो दीस. कोरोनाच्या निर्बंधांत कितलेशाच संस्था संघटनांनी आपापल्या पद्दतीन शक्य तशी गुरुपौर्णिमा केली. व्हर्च्युअल सुवाळे जाले. पळयात गुरुपौर्णिमा. सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरुर देवो महेश्वरा. गुरु हे आमच्या लायफान देवाचें स्थान आसता. म्हणजे गुरु जे पंडित कमलाकर नायक आसा हेंच्यांनी म्हाका हर क्षणी पवित्र मार्गान बरो मार्ग दिल्लो आसा. पवित्र मनान म्हाका बरे बरे गायडलायन्स दिल्ले आसा आनी ताज्या आशिर्वादान हांवें खूब एचीव केल्लें आसा लायफान. आपल्यो डिफिकल्टी जर आसा जाल्यार एक वडिला प्रमाणे आमी तांकां सांगूं शकता आनी ते एक पवित्र मनान कसलेच स्वार्थ धरिनासतना आपल्या शिश्याक बरो मार्ग दाखयता. आनी हाचो परत एकदां हांव गुरुपौर्णिमेच्या खूब 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 शुभेच्छा दिता. आनी जे शिष्य वर्ग आसा हांच्यांनी आज आपापल्या गुरू कडेन वचून भरपूर आशिर्वाद घेवचो आनी लायफान भरपूर सक्सेस घेवचें. तरी सर्व जणांनी आता या गुरुपौर्णिमा सद्गुरु पूजनाला प्रारंभ करूया. कोई भी कितना भी बड़ा महान सत्पुरुष हो, गुरु के बिना अधूरा है. गुरु ही उसको पूर्ण बना सकता है. गुरु का ज्ञान ही उसको पूर्ण बना सकता है. इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम पूरा ब्रह्मांड जो है जिनके हाथों में है उन सत्ता को हम अनुभव करें, तो हमें गुरु को समर्पित होने की आवश्यकता है. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.